करमलघाट काणकोणा कदंबा आणि स्कूटरीचो एक्सिडंट जावन गांव डोंगरेचो रत्नाकर वेळीप सोंपलो। तो आनी ताची बायल स्कूटरी वेल्यान वताली। हे सुवातेर खंय दिसपट्टी एक्सिडंट जातात। ही गोबायलवाडे वताली ह्या दिसांनी वताली आनी एक बस सुद्दां कदंबा त्या बसीच्या आगी कंट्रोल भायर गेला आनी हांगा हें सांगपा म्हळ्यार आनी एक्सिडंट जाला। मेजर म्हणटा दादल्याक माल लागला घोवाचा गेले आनी बायल उसून पडली। हे आज न्ही हे दिसांतल्यान चार पांच जायत आसता। 4-5 वेळा दिसा जाल्ले बारीक बारीक एक्सिडंट जाल्ले वता। आतां बारीक लोकांक कळना, मोठी जाता मेजर लोकांक कळटा। कित्याक कारण म्हळ्यार रस्तो बारीक आसले, रुंद ना रस्तो आनी रुंद जावचो अशी मागणी करीत आसा। आनी एक दिसा आमगे पेपराचेर टीव्हीचेर आयकत रावतात पूण हें चालू जालें ना अजून। म्हणल्यार बाकी कडेन पळयलें काणकोणाकच हें जाल्लें आहा आनी रस्तो बारीक एक्सिडंट जायत वतले आनी आमी हाकांता पावता धांवण। करमलघाट काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो। हो एक्सिडेंट एक स्कूटर आनी कदंबा बसी मदीं जालो। करमलघाटाचेर जे जाग्यार टर्न आशिल्ले त्या जाग्यार स्कूटर आनी कदंबा बसीची आमने सामने टक्कर जाली। हितून भितर स्कूटरीचे रत्नाकर वेरीप जो भुपर गांवडोंगरी म्हणटा थंयसान तेजी घरकान्न वयताली। ह्या टक्करे भितर ती घरकान्न फाटल्यान बसलेली ती उसळून पडली आनी रत्नाकर वेळीपान हेल्मेट घातलेलें तरी पूण तेज्या मानेक आनीक असो मार लागलो तकलेक आनी तेका थंयच्यान इमिजिएट 108 बाळ्ळी शिफ्ट केलो। बाळ्ळीच्यान तेका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो पूण तेका थंय थोड्या वेळान मरण येयलें। करमलघाटाचेर एक्सिडेंट जावप ही नित्याचीच बाब जाल्ली आसा। असो एक्सिडेंट मोठो जाता तेन्ना खंय तरी तो नोट जाता पूण बारीक सारीक एक्सिडेंट जे आसा अरुंद रस्त्याक लागून चालूच आसात। अवजड वाहनां जी हांगच्यान वयता ते अवजड वाहनां लागून खूब डिफिकल्ट जाता दुसरी गाडयां थंयच्यान पास जावप। थळाव्या लोकांची मागणी आसा की हांगचो जो रस्त्याचें रुंदीकरण आसा हें बेगोबेग करचें।